नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा अधिवेशनाच्या आयच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी वांगड्यांनी केल्ल्या कथीत मतचोरयेच्या मुद्द्यावेल्यान बोवाळ. विरोधी वांगड्यांनी सभाघराची प्रतिश्ठा दवरपाचे सभापती ओम बिर्ला हांणी केलें आवाहन. राज्यसभेत लेगीत आयज दुसऱ्या दिसा SIRच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांचो बोवाळ सुरूच. बोवाळांतूच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मणिपूर GST दुरुस्ती विधेयक केलें सादर. गोंयांतल्या दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार जातले जैतिवंत. पाळी मतदारसंघात प्रचाराचो नाल्ल फोडटना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला विश्वास. पणजी शार महानगरपालिकेची आयज जाली बसका. वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा. पणजेन कम्युनिटी पोलिसींग येवजण सुरू करपाचो महापौरांचो विचार. आग्नेय आशियांत इंडोनेशिया, थायलंड आनी मलेशिया देशांनी उटंगाराच्या पावसाचो धुमाकूळ. हजारांनी लोक जाले विस्थापीत. पळोवया खबरो विस्तारान. संसद अधिवेशनाच्या आयच्या दुसऱ्या दिसा लोकसभेत विरोधी वांगड्यांनी कथीत मतचोरयेच्या मुद्द्यावेल्यान जोरदार घोशणाबाजी केली. सगळ्या विरोधी वांगड्यांनी कामकाज आडावन धरपाचो यत्न केलो. अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सभाघराची प्रतिश्ठा दवरपाचें आवाहन केलें, मात बोवाळ तसोच उरलो. ताका लागून पयलीं दनपारां 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन कामकाज तहकूब करचें पडलें. सभाघरांत संचार समिती ॲपावेल्यान जाल्ल्या आरोपाक संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी जाप दिली. ह्या मुद्द्याचेर सरकाराची भासाभास करपाची तयारी आसा अशें रिजिजू हांणी स्पश्ट केलें. बाकी मुद्दों को आप दबा नहीं सकते. इसलिए इस सदन में कई पार्टी से छोटे छोटे पार्टी के सदस्य भी हैं. एक एक पार्टी के एक सदस्य का भी यहाँ मेंबर है. सबका बात सुनना चाहिए. 2-4 पार्टी मिलकर के संसद को आप ठप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. चुनाव में हार जीत होता है. सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है. मैं भी चुनाव में हारा हूं. अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है. यहाँ देश के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं. मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप ऐसे हरकतें करने की वजह से जनता का विश्वास आप खोते जा रहे हैं. मैं आश्वासन देता हूँ, चाहे इलेक्शन का रिफॉर्म्स हो, कोई भी मुद्दे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे. देश का कोई भी मुद्दा हम चर्चा के लिए तैयार है. राज्यसभेत लेगीत आयज दुसऱ्या दिसा मतदार सखोल फेरतपासणी म्हळ्यार SIRच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी बोवाळ केलो. ह्या बोवाळाक लागून सभाघराचें कामकाज पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन तहकूब करचें पडलें. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विरोधी वांगड्याक शांतताय दवरून कामकाजांत वांटो घेवपाचें आवाहन केलें. हाचे पयलीं केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी मांडिल्लो केंद्रीय पर्यवेक्षक मंडळाचो प्रस्ताव राज्यसभेत आयज मानून घेतलो. चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं, और आप जो गुस्सा यहाँ सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है. लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है. ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए. ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज राज्यसभेत मणिपूर GST दुसरी दुरुस्ती विधेयक 2025चेर जाप दिली. लोकसभेत ह्या विधेयकाक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत हें विधेयक राज्यसभेत भासाभाशे खातीर दवरिल्लें. ताचेर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज विरोधकांच्या बोवाळाक जाप दिली. हें विधेयक मणिपूर माल आनी सेवा कर कायदो 2017 घेतले. Through the Finance Act 2025, Sections 121 to 134 of the Central Goods and Services Act was amended. And it got enacted in August 2025.
The changes have come into effect from October 2025. And that could happen after more than half of the states updated their GST laws. So every time something happens in the center, the states also will have to pass, and once half of them have passed, it comes into effect, and that's how it came, this set of changes to the sections 121 to 134, which was made through the Finance Act of 2025, have come into effect in October because states have all. But unfortunately, because Manipur was under the president's rule, the corresponding effect-giving measures could not be taken up in the state GST laws. The assembly was in a suspended mode, and Manipur Goods and Services Act of 2017 was not amended, but it was amended through an ordinance that was promulgated by the central government, and that was done on 7th October, sir. So now this bill is coming to replace that ordinance. And so the changes which have been brought will be made permanent for Manipur's sake. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी 2025 ते 30 या काळा खातीर नवे राष्ट्रीय आर्थीक समावेशन धोरण जाहीर केलां. सगळ्या नागरिकांक समान आनी परवडपी अर्थीक सेवांचो लाव मेळचो हे खातीर ह्या धोरणांत 5 म्हत्वाच्यो मोखी निश्चित केल्यात. परवडपी बँकिंग रीण सेवा, बायलां केंद्रीत अर्थीक मजत, गरीब कुटुंबां खातीर समर्थन, अर्थीक साक्षरतेत वाड आनी गिरायक संरक्षण अदीक घटमूट करप हाचो तातूंत आस्पाव आसा. हे नवें धोरण देशभरांतल्या अर्थतज्ञ आनी अर्थीक संस्था वांगडा भासाभास करून तयार केलां अशें गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी स्पश्ट केलां. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 18व्या संवसारीक माचयेवेल्या पुराय सत्राक कर अणकारीतली पारदर्शकताय हाचेर उलोवप केलें. सरकारा कडेन जमा जाल्ल्या दर एक रुपया आनी डॉलराचो उपेग शाश्वत उदरगत, अरविल्ली पायाभूत सुविधा आनी वित्तीय तांक वाडोवपा खातीर करतात अशें मंत्री सीतारामन हांणी सांगलां. पारदर्शकताय आनी करदात्यांचो विश्वास हें सगळ्यांत व्हड भारताचें सामर्थ्य आसा आनी ताका लागून लोकांचो संस्था आनी प्रणाली हाचेवेलो विश्वास वाडला अशेंय तांणी म्हळें. वेगवेगळ्या देशाचे प्रतिनिधी आनी तज्ञ वांटेकार जाल्यात. Over the past decade, we have been seeing a visible strengthening of voluntary compliance. Citizens are more willing to participate when they are certain that the system rewards honesty and acts firmly against evasion. This improvement in tax morale did not come from enforcement alone. It came equally from clarity, simplification, and a consistent effort to build trust with taxpayers. Fairness and predictability, when demonstrated in practice, encourage participation far more effectively than compulsion. That lesson, we believe, holds relevance beyond national borders. घेऊया एक ल्हानसो विसो. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे
डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। गोंयांत जावपी दोनूय जिल्हा पंचायतीच्या वेंचणुकेक भारतीय जनता पक्ष व्हडा मताधिक्यान जैतिवंत जातलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। पाळी मतदारसंघात जिल्हा पंचायत उमेदवारांच्या प्रचाराचो नाल्ल फोडटना मुखेलमंत्री उलयताले। भाजपाच्या सरकारान उदरगतीची कामां नेटान केल्यात आनी विकसीत गोंय 2037 ही मोख सादपा खातीर जिल्हा पंचायतीचो तेंको गरजेचो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। उमेदवार सुंदर नाईक आनी तांचे समर्थक कार्यकर्ते ह्या वेळार हजर आशिल्ले। खात्री आसा की गोंयचे तमाम लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान डबल इंजिन सरकार आसलेले जिल्हा पंचायतीन परत एकदा सरकार हाडून ट्रिपल इंजिन सरकार करपाचें काम हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे आनी गोंयची जनता ही करतली हेची म्हाका आस्त आसा। मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या विश्वासात आमी जे विकसीत भारत हे स्वप्न पळयता 2047 पर्यंत, तेच स्वप्न आमी विकसीत गोवा 2037 आनी त्या खातीर ग्रामीण विकास हो म्हत्वाचो आसा। आनी जेन्ना आमी ग्रामीण विकास म्हणटा गांवांतलो विकास करपाक जिल्हा पंचायती हो खूब मोठो रोल प्ले करता आनी हो रोल प्ले करता आसतना जिल्हा पंचायती निवडणुका ही तितकीच म्हत्वाची आसा। खूब बरें दिसलें की काल सांजचो सगळ्या जाणांक मेसेज गेलो की जिल्हा पंचायतीच्या प्रचाराचो नाल आमी देव लक्ष्मीनारायणाच्या देवळांत आज सकाळी 9 वरांचेर दवरता आनी तुमी असंख्य संख्येत हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात उपस्थित जाले। तुमच्या सगळ्यांचे हांव पयलीं मना पासून स्वागत करता। हें दाखोवन दिता की तुमचो मोग हो भारतीय जनता पार्टीचेर आसा, तुमचो मोग हो डॉ. प्रमोद सावंताचेर आसा। पणजी शार महानगरपालिकेची बसका महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली। ह्या वेळार उपमहापौर संजीव नाईक आनी पालिका आयुक्त ग्लेन मेदेरा हाजीर आशिल्ले। ह्या बसकेक आदले महापौर आनी विद्यमान नगरसेवक उदय मडकयकार हांणी नुस्तें मार्केटाची सदोश बांदणी केल्ले खातीर प्रकल्प इंजिनियर आनी संबंदीत कंत्राटदार हांचे आड कारवाय करपाची मागणी केली। ते भायर शारांतल्या हेर विशयाचेर लेगीत ह्या बसकेंत भासाभास जाली। बसके उपरांत महापौर मोन्सेरात हांणी हे विशीं म्हायती दिली। गोंयची राजधानी आशिल्ल्या पणजे ह्या शारांत सुरक्षीत वातावरण निर्माण जावचें आनी नागरिकांक थाकाय मेळची हे खातीर पणजे शार महानगरपालिका कम्युनिटी पोलिसींग सुरू करतले अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली। गोंय पुलिसांच्या सहकार्यान जबाबदार नागरिकांच्या मजतीन ही येवजण चालीक लावपाचो यत्न अशें महापौर मोन्सेरात हांणी म्हळें। सुरवेक आल्तिनो ते मिरामार हे मजगती पायलट तत्वाचेर ही कार्यावळ करपाचो विचार तांणी उक्तायलो। I want to create a connection between the police department and the community at large. Now say for example, because we know the police, it's very easier for us to say call the PI or call the PSI or something to make sure that work is done in case somebody has an issue or whatever it is. Now a lot of people don't have access to that, or a lot of people are not comfortable talking to the police or whatever their reasons are. Now if you look at like say because of the crime rate and everything, people are getting scared, especially elderly people in Altin and in Miramar where you have a high concentration of them. Now a lot of them live alone. Their children don't live with them, or they're staying abroad. There's nobody there to check on them. So if anything happens to them, they don't really know what to do. Now what we want to do is we've spoken to DGP, to SP, PI, everybody. What we're planning on doing is say creating a WhatsApp group. Okay. So in that WhatsApp group, you will have say maybe say 10 to 15 members of the public who will basically be our eyes and ears. We want to focus on small say police, like say public safety. Now if somebody is like say standing outside your house for 5 minutes, it is not a dangerous situation. But if they're there for some time or you see them in your neighborhood or it's suspicious, that is when you start posting in the group. So that is one thing. What we want to do is also at least once a month bring all of like say the beat police who's in charge of the particular area, the PI, the DYSP to meet all of these people also now. भुरग्यांच्या बाबतीत ज्यो समस्या आसात
तांकां प्राधान्य दिवन सुटावे करपाचे आमचे यत्न आसात अशें महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी मुखार सांगलें. The child committee actually is an important thing. What we've done is basically we've tied up with NGOs, we've got the police on board, an NGO called SCAN, and we have members from the child line, everybody. So now one is to basically address the whole begging situation that is happening. Now, there are a lot of beggars who have come with their children. So now there is a whole procedure that is involved with removing them. So for example, you have to place them in a home, women and children have to be put together, a lot of them run away. So there's a constant effort that needs to be put. So we want to address that. That is one aspect of it. The second is what we've done is we've reached out to all the schools in the Pancham area, like say for example Don Bosco High School, everything. Now we want to see what issues the children in those areas have. For example, now somebody from Don Bosco pointed out that one of the lights is not working. We got that fixed. So issues like that. We want the main reason for this committee is we want to give the children who are in school a voice. So basically what we've done is in the committee we have everybody. We have the police there, we have members from the collector's office, we are there. So basically anything that they have voice, say safety issue, the police are there. If there's like say a light issue or whatever it is, then we have the concerned departments who are there also. So what we want them to do is we want to involve them basically in the process. Like even though they are young, they should also be given a voice. So they also are aware of what is happening. Now that looks what is happening in their schools. For example, now I think depression rate among students is very high. There's a lot of issues within the youth themselves also now. So what we are hoping to do is basically address some of those situations with the committee. आगामी जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आपल्या पयल्या वळेरेंत 11 उमेदवारांची घोशणा केल्या. तातूंत कळंगूट कार्मेलीन फेर्नांडीस सुकूर साहिल मांद्रेकर, रेश मागोश सोनल मालवणकार, तालेगांव विजू देवकर, चिंबल सेजल कलंगुटकर, पाळी भानुदास सोननाईक आणि केरी आयुष केरकर हे उत्तर गोंयचे उमेदवार आसात. जाल्यार दक्षिण गोंयांत उसगांव गांजे मनीषा उसगांवकर, वेळ जुलिया फेर्नांडीस, कुडतरी अलेक्सिनो डिसिल्वा आणि सावड्डे राजेंद्र शिरोडकर ह्या उमेदवारांचो आस्पाव आसा. मजगतीं आम आदमी पक्षान लेगीत जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. काँग्रेस पक्षान आरजीपीचे मुखेली मनोज परब आणि आमदार ह्या नात्यान आपल्याक विश्वासांत घेनासतना काँग्रेस उमेदवारांची वळेरी जाहीर करप ही धक्कोदायक गजाल आसा अशें आमदार विरेश परब हांणी म्हळें. आपलो पक्ष युती धर्माचें पालन करता, मात ताजो गैरफायदो हेर पक्षांनी घेवचो न्हय अशें आमदार बोरकार हांणी म्हळां. धर्म म्हणटालो म्हटल्यार जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना एकटे सगळ्यांक घेवन वयता. आमचे खुबशे डिस्कशन जाले, खुबशे आमी उलोवप जाले दोनूय पक्षां कडेन, जावं तो गोवा फॉर्म जावं तो काँग्रेस. आनी क्लियर कट आमी सगळ्यांनी सांगलेलें की जेन्ना पर्यंत हें सगळें फायनलायज जायना तेन्ना पर्यंत आमचे कॅन्डिडेट जे आसा ते आमी आवट करूंक शकना. ते कॅन्डिडेट आवट केले ना थंय परत बोवाळ जातलो, परत आमकां जाय आसलें की युती जावन हें फुडें वचपाक. कित्याक ह्या बीजेपीक डिफीट करतले आनी बीजेपीक डिफीट करतले जाल्यार एकटे रावनूच तांकां डिफीट करपाचो हें आमचो प्रयत्न आसा आनी कंटिन्युअसली आमी तो प्रयत्न केल्लो आसा. आमकां मिटिंगेक काल कोणाकूच दाखोवंक ना. आमकां मिटिंगेक आपयले ना, जेन्ना तेंच्यांनी आमकां मिटिंगेक आपयल्या त्या टायमार आमी मिटिंगेक गेल्या. आमचें कितें आसा तें सांगलां. तेंच्या हाय हँड लिडर्स जे आसा तेंचे कडेन आमी उलयल्ले आसा, सगळ्यां कडेन जाल्लें आसा. सो आतां हें अचानकूच जी लिस्ट आवट केला आमकां खबर ना. आमी आतां पळोवपाक जाय कोणाची लिस्ट केल्या, खंयच्या मतदारसंघात कितें जालां ती. म्हणजे हें आमी शॉकींग गजाल आसा. कित्याक अशें समज अचानकूच जाता, कित्याक आमकां सांगपाची तरी गरज आसली की कितें जाता तें, पण सांगूंक ना. भारतीय जनता पक्षाचे खोलीचे उमेदवार सिद्धेश श्रीपाद नाईक हांणी फाल्यांच्यान वेंचणूक प्रचाराक सुरवात करपाचें जाहीर केलां. विद्यमान जिल्हा पंचायत वांगडी आशिल्ल्या सिद्धेश नाईक हांणी आयज आपल्या सहकारी कार्यकर्त्यां सयत कुमारजुंवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांची भेट घेवन तांचे वांगडा वेंचणुके संदर्भात चर्चा केली. फाल्यां प्रचाराचो शुभारंभ माशेलांतल्यान शांतादुर्गा कुमारजुंवेकारण देवस्थानात सकाळीं 11:30 वरांचेर नाल्ल दवरून करतले. ह्या वेळार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, थळावे आमदार राजेश फळदेसाय हांचे सयत पक्षाचे हेर पदाधिकारी हजर आसतले. आम आदमी पक्षाच्यो शिवोली मतदारसंघातले जिल्हा पंचायत उमेदवार डायोनिजिया जॉर्ज फेर्नांडीस ब्रिटो हांणी आयज शिवोलींतल्या सेंट अँथनी चर्चीक भेट दिवन प्रार्थना केली. आपल्या समर्थक वांगड्या सयत तांणी फेररचणूक प्रचाराच्या सुरवेक इगर्जेंत वचून बेसांव घेतलें. हरमल जिल्हा पंचायत मतदारसंघातले उमेदवार श्रुतिका श्याम शेटये हांणी आयज हरमलांतल्या आपल्या प्रचार कार्यालयाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार हरमल जिल्हा पंचायत मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर आपूण वावुरतले अशें श्रुतिका शेटये हांणी सांगलें.
ह्या वेळार तांच्या कांय समर्थकांनी लेगीत उमेदवारांच्या जैताविशीं भावना उक्तायल्यो. सगळे जे हांगासर जमलेले आसात म्हणजे भाव भयणां सगळीं तांकां हांव धन्यवाद करता. तेच पद्दतीन आमकां भरपूर आस्पाव दिवचो. आज ही सुतिका शेटये हाय निवडणुकीक रावलेल्या जिल्हा पंचायतीच्या त्या तुम्ही तसाच सहकार्य देऊन त्याला भरघोस मतांनी निवडून दिवचे. तसेच श्याम शेटये यांचे गोकर्णाक 2 मोठे प्रकल्प असत, कोरगावातही मोठे प्रकल्प सुरू करूची इच्छा हा त्यांची आणि जास्तशे युवक असे जे असत त्यांना त्यांनी भरपूर असं काम दिलं असा आणि निरनिराळ्या क्षेत्रात ते आर्थिक मदतही करतात आणि आमचा तुमचा सगळ्यांचा सहकार्य देऊन त्यांना भरघोस मतांनी निवडून. मडगांवच्या हरिमंदिरात दर वर्साप्रमाण गीता जयंती व्हडा भक्तिभावान आणि श्रद्धेन मनयली. ह्या पवित्र आणि आध्यात्मिक कार्याविशीं हरिमंदिराचे अध्यक्ष सुहास कामत हांणी माहिती दिली. हो दीस म्हळ्यार ज्ञानाची अशें तांणी सांगलें. मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशीक गीता जयंती मनयतात हे विशीं तांणी अदीक माहिती दिली. देवस्थान अशें ठरलें की देवस्थान मंदिर हे फक्त भक्ती पुरते मर्यादीत न ठेवता ताजो उपयोग समाजा खातीर विविध क्षेत्रांत जावपा जाय. माध्यमांतल्यान विविध माध्यमांतल्यान म्हणजे लोकसेवा करपा खातीर आमी एक उपक्रम खूब राबोवचे केले. आमी भुरग्यां खातीर संस्कार वर्ग सुरू केल्या ल्हान भुरग्यां खातीर जेणे करून तांकां आमी बेजीक संस्कार दितात. हो गीता जयंती उत्सव म्हणजे गीताची पारायण सुरू करपाची संकल्पना आमी सुरू केली 2 वर्सां पयलीं. आमी व्हडलो श्री म्हालसा नारायणी देवस्थान वेर्णा हांगा घडोवन हाडलो. अख्खे गोंयच्यान 700 सेवक साधक हे उपस्थित जाले आनी तांणी गीता पारायण केलें. आनी त्या वर्सा पासून आमी प्रत्येक वर्सा गीता जयंती साजरी करपाची केल्या आनी त्या दृश्टीन आज हो आमचो उपक्रम जालो. अशे म्हणजे खुबशे उपक्रम आमी राबयतात. शैक्षणीक क्षेत्रांत सुद्दां जेन्ना आमी उत्सव जातात तेन्ना आमी भुरग्यां खातीर म्हणून एक तरेची कला जर तांकां हें करपाक आमी तांकां कॉम्पिटिशन दवरतात. महिलां खातीर आमी कॉम्पिटिशन दवरतात. अशे तरेन आमच्या हे देवस्थानाच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत आमी पावपाची. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। वही किरदार जो आज भी करोड़ों दिलों में रहते हैं, वही बोली जो आज भी रिश्ते जोड़ती है, वही कहानी जो आज भी दिल को छू जाती है। डीडी क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. श्रीलंकेत आयिल्ल्या भिरांकूळ दितवा चक्रीवादळा उपरांत भारतान त्या देशाक मजतीचो हात फुडें केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अरुणा कुमार दिसनायके हांचे वांगडा दूरध्वनीवेल्यान संवाद साधलो आनी बळी गेल्ल्या नागरिकां विशीं दुख्ख उक्तायलें. राष्ट्रपती कडल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाल्ल्या लुकसाणेची म्हायती लेगीत घेतली. भारतान श्रीलंकेच्या मजती खातीर ऑपरेशन सागरबंधू ही मोहीम हातांत घेतल्या. हातूंत व्हड प्रमाणांत वाड केल्या. भारतीय विमानांतल्यान
वखदां आनी आपतग्रस्तां खातीर आवश्यक सामग्री धाडून दिल्या. भारतीय हवाई दळांची हेलिकॉप्टरां तैनात केल्यात. आतां मेरेन 96 लोकांची बचाव पथकांनी सुटका केल्या. भारत ह्या मुखार लेगीत गरज ती मजत करतलो अशें आश्वासन प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. बायलांच्या क्रिकेट विश्वचषक जैतिवंत जाल्ल्या भारतीय पंगडांतल्या प्रतिका राऊत, स्नेह राणा आनी रेणुका सिंग ठाकूर ह्या 3 खेळाडूंक भारतीय रेल्वेन सन्मानीत केला. प्रतिका राऊत ही वरिश्ठ लिपीक, रोहन राणा सहतिकेट लिपीक आनी रेणुका सिंग ठाकूर कनिश्ठ लिपीक ह्या पदाचेर काम करताली. तांकां आतां भारतीय रेल्वेन खेळा विशयक विशेष कार्यकारी अधिकारी ह्या ब गटांतल्या राजपत्रित अधिकारी पदाचेर पदोन्नती मेळ्ळ्या. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या खेळाडूंक परबीं भेटयल्या. तांणी दिल्ल्या योगदानाक लागून भारतीय रेल्वेची प्रतिश्ठा वाडल्या अशें मंत्री वैष्णव हांणी ह्या वेळार म्हळें. महाराष्ट्रांतल्या 243 नगर परिशदो आनी 42 नगरपंचायतीच्या वेंचणुकां खातीर आयज मतदान जालें. सकाळीं 7:30 वरांचेर मतदानाक सुरवात जाली. सगळ्या मतदारसंघांनी शांततायेन आनी कसलीच वायट घडणूक जायनासतना मतदान प्रक्रिया पार पडली. मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण सरासरी 60% परस अदीक मतदान जाल्ल्याची मुळावी खबर आसा. बायलां मतदारांचो आंकडो वाडचो हे खातीर बायलां खातीर सखी मतदान केंद्रां उबी केल्लीं. सगळ्या सुवातांचेर खर बंदोबस्त दवरिल्लो. राज्यभरांत 12,316 मतदान केंद्रांनी मतदान जालें. ते खातीर 62,000 परस अदीक वेंचणूक अधिकारी आनी कर्मचारी नियुक्त केल्ले. आग्नेय आशियांत इंडोनेशिया, थायलंड आनी मलेशिया ह्या देशांत उटंगराच्या पावसान व्हडा प्रमाणात धुमाकूळ घाला. वादग्रस्त परिस्थितीक लागून पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको जाल्यात. इंडोनेशियांत हुंवाराक लागून आतां मेरेन 600 परस अदीक जाल्यार थायलंडांत 200 परस अदीक लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. नेटान वारो आनी सेगीत सुरू आशिल्ल्या उटंगराचो पावस हाका लागून मजत आनी बचाव कार्यांत आडमेळे येत आसात. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.0 सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.2 सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. लोकसभा अधिवेशनाच्या आयच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी वांगड्यांनी केल्ल्या कथीत मतचोरयेच्या मुद्द्यावेल्यान बोवाळ. विरोधी वांगड्यांनी सभाघराची प्रतिश्ठा दवरपाचे सभापती ओम बिर्ला हांणी केलें आवाहन. राज्यसभेत लेगीत आयज दुसऱ्या दिसा SIRच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांचो बोवाळ सुरूच. बोवाळांतूच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मणिपूर GST दुरुस्ती विधेयक केलें सादर. गोंयांतल्या दोनूय जिल्लो पंचायतीचेर भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार जातले जैतिवंत. पाळी मतदारसंघात प्रचाराचो नाल फोडटना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला विश्वास. पणजे शार महानगरपालिकेची आयज जाली बसका. वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा. पणजेंत कम्युनिटी पुलिसिंग येवजण सुरू करपाचो महापौरांचो विचार. आनी आग्नेय आशियांत इंडोनेशिया, थायलंड आनी मलेशिया देशांनी उटंगराच्या पावसाचो धुमाकूळ. हजारांनी लोक जाले विस्थापीत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.